Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जरी बीफ थंय अवेलेबल नासत जाल्यार लायव्ह एनिमल्स विथ परमिशन्स हाडपाक काय हरकत ना. आमच्या आयज आमी सकाळी चॅक केला. आमचो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तांकां हरशीं परमीट करता. तांकां करस्पॉन्डन्सूय केला. इफ तांकां बीफ अवेलेबल ना तर तांणी लायव्ह एनिमल हाडून तांच्यांनी हें करपाक हायजिनिकली तेंच्यांनी कट करपाक काय हरकत ना. देखीक गोवा गव्हर्मेंट सायडींतल्यान आमची सगळी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सुरू केला. गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सुरू आसा. तांच्यांनी फक्त तांचे जे एजंट्स जे पयलीं हाडटात ईदाच्या वेळार हाडटात त्या पद्दतीन हाडून तेंच्यांनी करूं येता. नाताळाक सगळ्यांक बीफचो पुरवठो सुरळीत जातलो. तेकाच लागून द एजंट शूड प्ले द इम्पॉर्टंट रोल. दोज आर द रजिस्टर्ड एजंट्स हू आर प्रोवायडिंग द बीफ इन द स्टेट ऑफ गोवा. कर्नाटकात गोरवा हत्याबंदी केल्या तशी गोंयात कित्याक ना काय म्हणून काँग्रेसीचो प्रभारी दिनेश गुंडूरावाचो प्रश्न. BJP is a hypocritical party. Some states they will say we have to worship the cow and we should not kill bulls and buffaloes. But why can't they do that in Goa? Why ban in Karnataka? Why ban in some Uttar Pradesh? Why ban in Madhya Pradesh and allow it in other states? Why should Goa chief minister says I want to get more beef? Isn't he BJP chief minister? मॅक्झिमम जे पोटान वता ते टुरिस्टांच्या पोटान वता आनी हितून व्यापार आसा, बिझनेस आसा, हॉटेल इंडस्ट्री आसा हेच्या फाटल्यान. सो खंय ना खंय तरी ही इंडस्ट्री जी आसा तेका खंय तरी सपोर्ट करपा खातीर हे लोकांच्या भावनेक फुडें करून आंदोलन चाललेलें आसा असो म्हाजो स्पश्ट आरोप आसा. आमची विनवणी सरकारा कडेन ही आसा की सरकारानूय असो आमच्या गोंयच्या सरकारान हांगासर कायदो हाडचो आनी हांगासर सुद्दां कंप्लीट गोहत्या बंदी जी आसा पळय, गोवंश हत्या बंदी ही सरकारान करची. गोहत्या बंदी आसा पूण गोवंश हत्या बंदी ना. कोणाक आतां फाल्यां कोण तरी म्हणटले आमकां पोर्तुगाल जाय, गोंय आमी सगळे पोर्तुगालाक विकोया म्हणून तुमचे आमदार मागणी करतले म्हणून तुम्ही ठराव घेतले आनी ते गोंय दुसऱ्या एका रातीन पोर्तुगालाक दितले काय कितें? किंवा फाल्यां आनीक कोण तरी उठ्ठले येतले आनी गोंयचे अमके लोक आसा त्यांच्या खातीर आमी हे गोंय आतां विलीन करुया अशें करतले काय कितें? मुख्यमंत्र्यांनी आज जाहीर करताना की भायल्यान आमी गोरवां हाडटले आणि 12 जण जे भाड्याचे बैल ताणे जे घेतल्या आपले गोवा बीजेपी पार्टीन तांच्या जिभेचे खाज पुरवपा खातीर गोवंशाचे हत्या आणि गोवंश हे म्हणजे कत्तल करपाचे जे जाहीर जे केले त्या वृत्तीचो आणि निर्णयाचो आमी सगळे जण विरोध करतात.